सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता जुलियाना रुझारिना फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरें तेसांव आमी भेटयता सगळ्या सोंपून गेल्ल्या ओतम्या पासत जोकी पेरेरा हांच्या गोराब्याच्या सगळ्या सोंपून गेल्ल्या ओतम्या पासत. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयता फ्लॉमिका लोबो. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक आयज मागुया. तशेंच आयज आमचे फिरगोजेन जेरी एंटनी झेवियर डिकॉस्टा आनी रोमेला प्रेसियोजा फेर्नांडीस लग्नाचो संस्कार जोडटात, तांचेय पासत मागुया. तशेंच गाब्रिएला आनी सुनीता फेर्नांडीस आपली लग्नाची 25 वर्सां आयज मनयतात, तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. मागुया किरीत भाशेन आमचे चिखलेचे कुमदादी पासत आदली कमिटी जाणी आमचे फिरगोचे सवें ही ओनीत केल्ली आसा, तांचे देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आतांची कमिटी जी आसा तांकां फावो ती बूद दी म्हूण मागुया. तांणी बेगीनूच निर्णय घेवंक आमचे सवें ही नीत करूंक आनी सगळे मेंबर जे आसात कुमदादीचे चिखलेचे कुमदादीचे ह्या सगळ्या मेंबरां पासत देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तांचें जिवीत सुफोड जावंक आमी करीत भाशेन मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या घोराब्यांनी जाता. रेजिना मुंदी, फेलिक्स डिकॉस्टा, दाबोली रोलंड सिक्वेरा, आल्त दाबोली, जोविनो फेर्नांडीस, पेंटा, जुलियट डिकॉस्टा ह्या घोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आमी जण एकलीं खात्रेची मनशां जावंक आनी आमचो भावार्थ आमी थिरायेन जिवंक आमकां आयज आनीक एक पावटी उरलो. ह्या पासत आमच्या क्रिस्ती जिविताची शेळमळाय पयस करून आमी थीर क्रिस्तांवां जावंक आमकां उलो मारला तेन्ना जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी शेळमळाय दाखयल्या. जायते पावटी आमी आमचो भावार्थ जिवंक मुखार सरूंक ना, काळजीदार जावंक ना. असलें आमचें चुकीचें देवा लागीं हे मिसाची सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून कोणान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रोचनार आनी धोनी. तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांवान सर्वेस्पोर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. सार्दिसाचे पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे
आनी 7 नोखेत्रां दवरून आसा ताचो हो संदेश. तूं कितें कोत्ताय तें हांव जाणो. तूं जिवो आसाय म्हूण लोक सजमता, पूण खरें म्हणल्यार तूं मेलाय. देखून जागो जा आनी जें कितें तुजे भितर मरूंक पावलां ताका गोठाय दी. तुज्यो कोन्यो म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार पूर्ण म्हूण म्हज्यान म्हणूंक जायना. देखून तुवें पयलोच संदेश आयकल्लोय तेन्ना कितले जतनायेन तो घेतलोय ताचो उगडास कर. तर तेच जतनायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. तूं जागो जायना जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलों आनी हांव येतलों ती घोडी तुका कळचीच ना. पूण सारदेसांत कांय जाणांनी आपलीं आंगोस्त्रां नितळ सांबाळल्यांत आनी ती पुर्ती देखून धवो न्हेसून म्हजे बरोबर भोंवतलीं. जैत वता तो असल्या धव्या आंगोस्त्रांनी न्हेसलोलो आसतलो आनी ताचें नांव जिविताच्या पुस्तकांत हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापाच्या आनी ताच्या दुतांचे उजीर तो म्हजो पाटलादार म्हूण हांव परगडटलों. कान आसत तांणी आत्मो पवित्र सोबेक कितें सांगता तें आयकुचें. लादोसियेचे पवित्र सोबेच्या दुतांक अशें बरय. जो आमेन, विस्वाशी आनी खरो साक्षी आख्खे देवाचे रचनेचो ओरोम ताचो हो संदेश. तूं कितें कोत्ताय तें हांव जाणो. तूं शेळोय न्हय आनी तूं ऊनूय न्हय. कितें तरी एक शेळो वो ऊन तूं जावंक जाय आसलो. पूण शेळोय आनी उणोय न्हय जावन तूं शेळमोळो. देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो ओंकून हांव भायर उडयतलों. हांव गिरेस्त आनी श्रीमंत आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं कितलो दोळडिरो, कोनिश्ट, गोरीब, कुड्डो आनी विंगडो तें तूं नकळय. देखून हांव तुका एक बूद दितां. गिरेस्त जावंक म्हजे कडसून उज्यान तपासलेलें भांगार तूं विकतें घे आनी तुका न्हेसूंक आनी तुज्या विंगळेपणाची लॉज धांपूंक धवीं आंगोस्त्रां घे आनी तुका दिश्टी पडचे खातीर दोळ्यांक काडूंक लेप घे. जाचो हांव मोग कोत्तां तांकां हांव झुपाटी दितां आनी कास्त लायतां. देखून उर्बा घे आनी जिवीत बदल. हो पळय हांव दाराच्या उमरार आसां आनी दारार मात्तां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों, ताच्या बरोबर जेवतलों आनी तो म्हजे बरोबर जेवतलो. हांव जैतिवंत जालां आनी आतां म्हज्या बापाच्या सांगाता ताचे सर्देर बसलां. तेच परी जैत वतल्यांक म्हज्या सांगाता म्हजे सर्देर बसूंक दितलो. कान आसत तांणी आत्मो पवित्र सोबेक कितें सांगता तें आयकुचें. देवाचें उतर हें. देवाचे वळोवकार. जबाब. जैत वतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. जबाब. जैत वतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. सर्वेस्परा तुजे तोंबूंत बिराड करूंक कोणाक मेळत? तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक तिकाण करूंक ताकत? चुकी विणे भोंवतात, न्याय नितीन चलतात, काळजान तान सोत उलयतात आनी आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशांक. जबाब. जैत वतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचांडां घालिना, खोट्या नोश्ट्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक. जबाब. जैत वतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. उश्णें दिताय वाड घेयना, लोंच खावूंक कबूल ना, निरपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशांक जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल. जबाब. जैत वतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. उद्गार.
Sui sorbe, sorbespora sui, sorbespora sui, sui, sui. Sorbespora sui, sorbespora sui, sorbespora sui, sui, sui. देवान पयली आमची प्रिती केली. आमची पातकां नाटक करूंक ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलाय. Sorbespora sui, sorbespora sui, sorbespora sui, sui, sui. Sorbespora sui, sorbespora sui, sorbespora sui, sui, sui. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरिको नोंगरान भितर सरून तेवशिल्ल्यान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो मुखेल धोंड वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताका मेळना जालें. ते पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेव, वेगी देंवून ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. तो वेगीं वेगीं देंवलो आनी व्हडे खुशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगल्या लोकांन गुणगुणून म्हणलें, पातक्या मनशागेर रावूंक गेला मरे हो. नीट उबो रावून जाकेवान म्हणलें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आज ह्या घराक तारोण आयलें, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. तर सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Died at 20, buried at 60 अशें म्हण आमचो एक प्रोफेसर सिमनारीन म्हणटालो. कितें म्हणटालो? डायड एट 20, बॅरीड एट 60. चडशीं जाणां आमी 60 वर्सांक पावता आनी मागीर आमी मरतले, मागीर दीस जालो. पूण तूं कुडीन मेला, तुजें मरण हिंगासर जालां, त्या दिसाक मेलाय ओ ताचे भोव पयलीं तूं भुरगोच आसतना, ओ तूं तरनो आसतना, तरणाटो तरणाटें आसतना, ओ काजार जालें तेन्ना तूं मरोन गेलोय, ऑलरेडी डेड. ह्या पासत आमचो तो प्रोफेसर म्हणटालो, तुमी भुरगे जे आसात, तरणाटे जे आसात, बेस्ते आसात, मेल्ले कशे, जिवे नात. क्रिस्ती भावार्थान भाव भयणीनो, आमी हें कन्सिडर करपाक जाता, आर वी dead or we alive? आनी आमकां जीव आसा काय ना तें पळोवंक आयच्या पयल्या वाचपान आमकां काय बरी ही देख दिल्या. टेस्ट कितें? गरम आहा काय थंड आहा? आमच्या क्रिस्ती जिवितान आमी बरी पाजलोली मनशां कशीं, वो क्रिस्ती भावार्थान पाजलोली मनशां जाल्यार म्हणपाक जातात गरम आहा, ऊन. वो ना जाल्यार दुसरे वाटेन कसली तरी असोकताय आसा, कांयच करूंक जायना, सारकी थंड. वो भावार्थ शिकूंकूच ना, दोतोन खबर ना, पवित्र पुस्तक वाचूंक ना, देखून कांय नकळो, ह्या पासत थंड. जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान प्रकाशनेच्या पुस्तकान आमी आयकलां, तूं कितेंय एक जावपाक जाय आसलो, तुज्या भावार्थान तूं ऊन जावपाक जाय आसलो, पाजलोलो क्रिस्तांव कसो, ना जाल्यार तूं सारको थंड जावपाक जाय आसलो. पूण तूं ऊनूय न्हय आनी थंडूय न्हय, पूण तूं शेळमळो.
आनी शेळमळो आसा ताका आयज देवाचें उतर म्हणटा, हांव तुका ओंकून भायर उडयतलो. आय विल स्पीट यू आवट ऑफ माय माउथ. देवान ही उतरां म्हणप म्हणल्यार भाव भयणीनो आमकां मातशें काळीज घालपाक जाय. देवान जरी तर म्हाका आपल्या तोंडांतलो भायर उडयलो, बेश्टोच भायर उडोवंक ना, काडून तोंडांतलो भायर उडोवंक ना, पूण ओंकून भायर उडोवप म्हणल्यार आनीक आमी तें ओंकलां तें केन्ना परतून तोंडान घेना. आमी खाता आसतना कितें खाता आसतना मातशें भायर काडल्यार घोडे परतून खायत, पूण जें कितें आमी ओंकून भायर उडयता तें केन्ना आमी परतून भितर घेना. वी डू नॉट टेक आर स्पीट इन. जाल्यार हें वाचप भाव भयणीनो आमी आयकता आसतना आमच्या भावार्थान हें समजूंक आमकां गरज. आयज आमी खंय आसा, आयज आमचो भावार्थ खंय आसा. आयज आमी क्रिस्तांव म्हणपाक आमकां बरें दिसता. थोडे फावटी आमी क्रिस्तांव म्हूण लिपोवपाकूय आमकां बरें दिसता. बरें दिसता म्हूण न्हू, पूण लिपोवचें पडटा. क्रिस्तांव म्हूण दाखयत जाल्यार ह्या आयच्या समाजान आमकां धुमाळो दितात, जॉब दिनात, सवलती सारक्यो दिनात, स्वतायतात. इनडायरेक्टली तरी स्वतायतात क्रिस्तांव म्हूण कडत जाल्यार. ह्या पासत आमचे क्रिस्ती गूण जे आसात वा आमचें क्रिस्तांवपण जें आसा तें आमी आमच्या वावराचे सुवातेर आनी आमच्या समाजान आयज जायते फावटी दाखोवंक भियेता वो आमी फाटीं रावल्या. भाव भयणीनो, आयज शुभ वर्तमानान आमी जाकिवसाची खबर आयकल्या. जायते फावटी जाकिवसाची खबर आमी आयकल्या, ताचेर आमी नियाळ केला. आनी जाकिवस तो आपूण थंडूय न्हू वो गरो ऊनूय न्हू हें जाणा आसलो, एक जुदेव कसो. कित्याक ताची लागीं पदवी आसली. तो मुखेल दंड वसूलदार, तो आस्तीक मनीस म्हणटच ताची लागीं पदवी आसली. कोणाची ताका पडोंक ना, कोणाची ताका पडपाची गरजूय नासली. आपणाचे वस्तूंगी ताच्यान जिवंक जातालें. पूण असल्या वेळार ही जी आपली शेळमोळाय आसा ती पयस करचे पासत जेजूक तो पळोवंक सोदतालो. कित्याक आमच्या समाजान आयिल्लो आसा एक असलो मनीस जो सगळोच पाजलेलो कसो देवाच्या मोगान. ताच्या उतरांनी तो देवाच्या मोगान पाजलेलो. ताच्या कोरण्यांनी ज्यो कोरण्यो तो करता तातूंत तो देवाच्या मोगान पाजलेलो. हें ताणें आयकल्लें आनी ताका मेळूंक सोदतालो. आनी हें करपाक भाव भयणीनो ही हॅड टू गिव अप. सोडून दिवचें पडलें. कितें सोडून दिवचें पडलें? पयले सुवातेर सुरू करता आसतना ताणें आपलें जे समाजान आपल्या समाजान जो जागो आसा, सोशल डिग्निटी जी आसा ती ताणें गिव अप करची पडली. आनी ताणें तशें केलें आनी गेलो आनी त्या रुमडाच्या झाडार चडलो. मुखेल दंड वसूलदार, आस्तीक मनीस एक रुमडाच्या झाडार चडटा म्हणल्यार लजेची खबर. पूण ताणें लॉज सोडून दिली. ही गेव अप. आनी सोशल डिग्निटी आपणाची सोडून दिवन वयर झाडार चडलो. तेन्ना जेजूक भेटलो. जेजून जेन्ना ताका आपयलो, जाकिवस बेगीन देंव. हो मुखेल दंड वसूलदार म्हणटच तो दुसऱ्यांचे ऑर्डर्स घेवपी न्हू, तो ऑर्डर्स दिवपी. जे दुसरे दंड वसूलदार आसा तांकां तो घोडे डायरेक्ट करतालो. कोण कोण खंय बसतलो, कितले घेवपाचे हें घोडे तो डिरेक्ट करतालो. पूण हिंगासर जेजू ताका म्हणटा बेगीन देंवून ये. आनी जाकिवस देंवलो. म्हाका तुमगेर येवपाक जाय. ताणें ताका आपणागेर व्हेलो. आनी गेल्या उपरांत आनिकूय जायत्यो वस्तू ज्यो ताका शेळमोळो करता वो ज्या वस्तूंनी ताका बांदून दवरलेलो आसा त्योय तो दिता, काडून दिता. गिव्स अप. गरिबांक ही म्हजी गिरेस्तकाय आसा ती अर्दो वांटो दिता. आनी ज्या कोणाक फटयला तांकां हांव चौपट परतून दिता. भाव भयणीनो, जरी ह्या लोकां मदें जो लोक तांचे बराबर चलतालो तांणी म्हणलें पातक्या मनशागेर रावूंक गेला मरे हो. ह्या लोकांन आपलें मन दिवंक सोडून दिवंक ना. थंयच रावलीं. ते शेळमोळाय जी आसा वो आपलें मन जें निबोर केल्लें आसा दुसऱ्यां विशीं, भोव करून ह्या दंड वसूलदारां विशीं तेंच घेवन रावलो. ह्या पासत हो लोक जो आसा तांकां तारण न्हय, पूण ह्या गोराब्याक, जाकिवसाच्या गोराब्याक आयज तारण मेळ्ळें. तर भाव भयणीनो, आमी ज्या समाजान जियेता तेन्ना आमी आमचें मन आनी आमचे जे एटिट्यूड्स आसात वो आनी जें कितें आमी चिंतता आमचें चिंतना गोड धरून आसा हांगाय
वो क्रिस्ती जिवितान आमी भितर सरून देवाचें उतर आमच्या काळजान आमी घेवन दिसाच्या दिसाक जो बदल जावपाक जाय आमचो तो करूंक आमी तयार आसा. आर वी रेडी टू गिव अप सर्टन थिंग्स? जायते फावटी आमकां सोडून दिवपाची गरज ना, कित्याक तातूंत आमी कम्फर्टेबल आसा. कम्फर्ट झोन. जें कितें आमी वायट करता तातूंत आमी कम्फर्टेबल आसा. जें कितें आमी दुसऱ्यांक सोतायता तातूंत आमी कम्फर्टेबल आसा. जें कितें आमी दुसऱ्यांक नाडटा तातूंत आमी कम्फर्टेबल आसा. जे चुकीचे निर्णय आमी घेता तातूंत आमी कम्फर्टेबल आसा. वो जो घात आमी दुसऱ्यांक करता तातूंत आमी कम्फर्टेबल आसा. आनी भितरल्यान जरी तर तें आमकां खायत आसता, बो करून जेन्ना आमी दुसऱ्यांक फटयता, दुसऱ्यांचो घात मारता, भितरल्यान तेन्ना आमकां आमी कोश्टवता, तरी पूण जायते फावटी ते आमी सोडून दिवपाक तयार ना, मेल्लीं कशीं जाल्या. तर आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. आमकां सगल्यांक देव आपल्या शिवासणार बसोवंक सोदता. आयच्या जबाब स्तोत्रान आमी म्हणलां, जैत व्हरतात तांकां म्हज्या शिवासणार बसूंक दितलो. तर आमी जैत व्हरपाची गरज आसा. बो करून आमच्या जिवितान ही शेळमोळाय जी आसा, हे शेळमोळायेचेर आमी जैत व्हरपाक गरज आसा. आनी हे शेळमोळायेचेर आमी जैत व्हरतले जाल्यार सगल्या वेळार जागृत रावप गरजेचें. सगल्या वेळार सारकी आनी बरी रावप गरजेचें. तर हेंच करूंक आमकां कृपा दी म्हूण हे आयचे मिसाचे भेटेन आमी मागुया. हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता आनी आमकां ह्या शिवासणार, आपल्या शिवासणार बसयता. तर आमी आमचें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन बदलूंक आनी दिसाच्या दिसाक देवाक मानता तशें जिवंक आमकां कृपा मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी.
तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगोटुया. जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. शेळमोळें जिवीत आमचें जावंक पावता भोव करून जेन्ना जायते पावटी आमी मानून घेना वस्तू, वी आर इन अ डिनायल मोड, की आमी चुकल्याव, आमी पातकान आसाव, आमी वायट करता, वो चुकी ज्यो आसात त्यो मानून घेवंक जायते पावटी आमी डिनायल मोडाचेर गेल्लीं आसात. जाल्यार आमकां कृपा मागुया आमचें जिवीत बदलूंक, आमचें जिवीत नवसरूंक, आमच्यो चुकी ओळखून घेवंक आनी जेजू मुखार आमी सदांच येवंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुमयाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चुकल्यान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयां खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र तूं संस्कारांत भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावून ये आमच्या काळजांत रावून ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावून ये आमच्या काळजांत रावून ये बापा गोडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सासणां तुजे येवजून जाले आमचे मोदे पिड्यार करचे सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावून ये आमच्या काळजांत रावून ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावून ये आमच्या काळजांत रावून ये प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F20 पेज नंबर 95 F20. तुमचे संगाती हांव आसा. संसार सोबो पोरया तुमचे संगाती हांव आसा. बाबान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेयात. ताच्या मोलान शोधेन देसान देसा सगळ्या मोचे गोवाय जाया. संसार सोबो पोरया तुमचे संगाती